दिव्यवाणी 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 मुझे वर्ण चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शिष्य जावंक योग्य न्ही. मुझे वरनी चड आपल्या पुताचो वा दुवेचो मोग करता तो म्हजो शिष्य जावंक योग्य न्ही. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो शिष्य जावंक योग्य न्ही. आपलो जीव वांचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटयता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो आनी नितीवंताक तो नितीवंत देखून स्वागत दिता ताका नितीवंताचो प्रतिफळ लभतलो. आनी जो कोण म्हज्या अती ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कॉप शेळे उदक लेगून दिता सतस हांव तुमकां सांगतां ताचो प्रतिफळ ताका सूख आसना. देव आमचे तावन कितें आशेता ताका कितें गरजेचें तें सविस्तार सांगतात. देवाची खरी भुरगीं जावंक कितें करीचें म्हूण आयची सुवार्ता आमकां सांगता. एक कॉप शेळे उदक दिवची बरी करणी केल्यार ताचो प्रतिफळ सुखसना म्हूण सांगून अदीक मापान बरें करून सर्ग आपणावंक जेजू उलो दिता. केल्लो सॅक्रिफीस आनी दिल्ली सेवा केदींच व्यर्थ जायना. ताका फावो तो प्रतिफळ खंडीत लाभता. थोडीं अशें चिंतात हांवें म्हजे इतल्याक आशेत न्ही गे. हेरांची परवा वा संवसाराची राटवळ म्हाका कित्याक. हांवें कित्याक सेवा सॅक्रिफायस करीचें. ह्या सवालांक जाप आयची वाचपान दितात. देवाचो मोग करिना तो सोम्याचो शिष्य जावंक योग्य न्ही. पेल्याची सेवा करिनातल्या थंय मनशेपण उणी आसा. मनीस एकसुर न्ही समाजजिवी. ताचें हर एक चिंताप उतार आनी करणी आपणा बोवारी प्रभाव घालूंक शकता. पेल्याक दिल्लो वेळ आनी केल्लो मान तक्षण फाटीं मेळना जायत पूण तो केदींच व्यर्थ जायना. प्रतिफळ खंडीत मेळटलो. कसलोच प्रतिफळ आशे नासतना जिनी सरची व्यक्ती शांतीपणाच्या पावंडार आसा.